हालींच ॲडव्होकेट ज्ञानेश्वर कलंगूटकार हांचेर कांय अज्ञातांनी हल्लो केल्लो। हाचेर अजून कांय कारवाय जाल्ली ना। हाचेर बेगिनात बेगीन कारवाय जावची आनी ताका न्याय मेळचो म्हण सोमारा पेडणे ॲडव्होकेट असोसिएशनान पेडणे कोर्टाचेर बहिष्कार घातलो। आरडेक्स गोवा खातीर पेडणेच्यान विलास आरोलकर। इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा म्हणून पोलीस सांगता। अजून आमकां त्या बद्दल सारकी कल्पना ना। कितें डायरेक्शन तेंच्यांनी दिला, कितें म्हणजे क्लू कितें सांगला तुमकां? कांयच आमकां हेच्या बद्दल कल्पना ना आसा। तुमचें म्हणणें कितें? आमचें म्हणणें अशें की ह्याच्या फुडें अशे गोश्टी कमी जावचेच न्हय आनी जाल्यार पट करून तेजेर इन्क्वायरी जावची, इन्व्हेस्टिगेशन जावची आनी कंट्रोल येवचो असल्या गोश्टीचेर आनी आमकां न्याय मेळपाचो। आनी ताका मोरल सपोर्ट म्हणून आमी कोर्टाच्या कामकाजात भाग घेवना वकिलांनी, पेडण्याच्या वकिलांनी, कारण ह्याच्या फुडें अशे गोश्टी घडचे न्हय तेजे खातीर कंट्रोल येवपाचो आनी पुलिसांनी तेजेर सारकी इन्क्वायरी करची। ह्याच्या खातीर तांकां त्या कलिगाक मोरल सपोर्ट मेळचो म्हणून आयज आमच्या कोर्टाच्या कामार बहिष्कार घातलो आसा आनी आमच्या त्या कलिगाक न्याय मेळचो। जेन्ना एडवोकेटाचेर जाता जे कोर्टान सगळ्या अशिलांची बाजू मांडटात आनी तांकां न्याय दिवपाक लागून झगडटात, हेंकाच जर अशें जावपाक लागले आनी अशें सॉल्व जावपाक लागले तेंच्या ऑफिसान वचोन कॅबिनान वचोन प्लस तांकां अशें आयकूंक इंजेक्शनूय मारले म्हणून कसली आतां कसली इंजेक्शनां ती खबर ना। हेच्या बद्दल ऑलरेडी पुलिशेन कंप्लेन केल्ली आहा म्हापसा पुलिसान, तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पासून पावयलां आनी तेजो कितें आउटकम आजून कांय आमकां कळोंक ना। म्हणून आमचें इतलंच हें की अशे इन्सिडंट परते जावचे न्ही। जशे भायले स्टेटीन जाता अशें हांगा इन्सिडंट जावचे न्ही, नाल्यार अशें जर आतां हेचेर जर आमी कांय आवाज उठयना जाल्यार फुडें हांगा एडवोकेटाचें मर्डर सुद्दां जावंक शकता। म्हणून आमचो मॉरल सपोर्ट प्लस एक रिक्वेस्ट पुलिसांक की तेंच्यांनी जितले जाता तितले बेगीन ताका कल्प्रीट जे कोण आहा तांकां अरेस्ट करचे आनी न्याय दिवचो। त्याचोच एक मेसेज आमच्या कलिगाचेर जो हल्लो जाला त्याचो एक मेसेज सगळ्या सोसायटीक वचपाचो की असुरक्षितता निर्माण जाला आनी त्या संदर्भात वेळोवेळ बेगिनात बेगीन पावलां मारची आनी जे कोण आरोपीन ही घटना हो जो प्रकार केला, हे प्रकरण घडला त्याच्या फाटल्यान ताका जास्तीत जास्त बेगिनात बेगीन तो पुलिसांनी अरेस्ट करचे। आता वकिलाची जी बाजू असता त्या वकिलाची दुसऱ्या वकिलाची बाजू तो आपल्या नीतिधर्मान मांडटा आणि तो आपले काम करता। सो वकिलाचेर राग काडप ही योग्य गजाल न्हय आनी अशा प्रकारच्यो गजालीक आमी थारो दिवंक जायना आनी तेचो हो एक भाग म्हणून आमी आयज सहभागी जावं ना कोर्ट प्रोसिडिंगात आनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून PIक मेळटले, SPक मेळटले आनी ॲडव्होकेट ज्ञानेश्वर कलंगूटकर यांच्या घरा सुद्धा भेट देऊन तांकां एक सॉलिडॅरिटी आमी व्यक्त करता। जर रिपीट जायत जाल्यार निर्भीडपणे न्यायदान जावचें ना आनी फेर जस्टीस हो कोणाकूच मेळचो ना।